सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना सगळे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि दाबोलीम एअरपोर्ट ह्या विशयाचेर प्रामुख्यान उलयता आणि ते उलयता आसतना आमकां सगळ्यांना दिसून येता. स्पीकर सर हांव फक्त एकच सांगतलो की थोडीशी आमी हेजेरूय फाटल्या क्वेश्चनार उलयता आसतना खूब हेजे मोठ्या प्रमाणात डिस्कशन जालां. ह्यो फ्लायट हांगासल्यो थंय शिफ्ट जाल्यो, तेज्या उपरांत मोपा वयल्यान परत दाबोली शिफ्ट जाल्यो, ह्यो सगळ्या जाणांनी आयकला. त्या खातीर आतां काय खंयसरूच मेजर खंयच्योच फ्लायट हांगासले थंय थंयसले थंय वचना. नाव इट इज एन स्टेबल, दोनूय कडेन इक्वल फ्लायट्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो वचपाक लागल्या. बट एक गजाल आमकां कळ्ळी की गोंयाकूय तशी दुसऱ्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टाची गरज असली. सपोज आमी जर म्हटलें की दुसरो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येवंक नासलो जाल्यार आज जे एप्रॉक्सिमेटली डेली 50 फ्लायट येता वता ह्यो फ्लायट्स नाल्यार येवपा खातीर दाबोलीचेर तांकां स्पेसूच नासली. म्हणजे दाबोलीचेर तांकां टायमिंगूच नासलो, ह्यो फ्लायट्स येवपाकूच मेळचे नासले. म्हणून दोनूय इंटरनॅशनल दुसरो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हेजी आमकां गरज असली आणि तातूंतल्यान सरकाराक स्वताय रेव्हेन्यू येवपाक सुरवात जाला. मोर दॅन 65 crores ऑफ रुपीज रेव्हेन्यू आतां पर्यंत येयलो. कंटिन्युअसली हेजो मंथली रेव्हेन्यू सरकाराच्या केटीत येवपाक लागला. त्यांनी जॉबाचो एक थंयसर विशय त्यांनी मुद्दामून उल्लेख केलो म्हणून सांगता. ते एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर थंय आसा. त्या एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटराच्या मार्फत थंयसर भुरग्यांक आतां पर्यंत ट्रेनिंग जी दिली 1940 भुरग्यांक तांच्यांनी ट्रेनिंग दिली आणि भितरले 1293 भुरगे हे थंयसरूच जॉबाक आसा. आणि हे जे आसा पळय न्हू मॅक्झिमम भुरगे 1940 ट्रेनिंग घेतलेले ते 90% ऑफ भुरगे हे पेडण्यांतले आणि गोंयांतले असले. आणि आता 1293 भुरगे थंय जे काम करता ओके तेजे लिस्ट हांवें व्हेरीफाय केला आणि चेक केला. हे सगळे पेडणेकारूच आसात थंयसर जे काम करपी. आता एव्हिएशन डेव्हलपमेंट सेंटरात ताका ट्रेनिंग ही अजूनही सुरू आसा. इन फ्युचर एक्सपान्शन जातले तेन्नाय त्या भुरग्यांक थंयसर काम जे आहा हे मेळटले. बाकीचे इश्यूज हेच्या बद्दल जे regarding Daboli Airport, last time we brought to your notice that the charter airlines from Russia have shifted to Mopa. Speaker sir, most of the charter airlines they are okay to have it in Daboli, but then the extra perks, more facility in the Mopa will. And because south mainly it is all Russians are depend on like charters and that south is dying. Just charters don't allow more charter flights. एक ओले आम गया था. बरें सर बरें फोन कोत म्हणले तू चार्टर बंद करपाक शकता. खंयच्यो तो मोठा चार्टर दाबोली येताले ते मोपा गेले. तो दाबोली तुज्यान ते चार्टर हाडून जाता. स्पीकर सर अंडर व्हॉट प्रोविजन चार्टर आणि कितें ते तेकाच खबर आहा. ना स्पीकर सर स्पीकर सर very simple. See, you all promised us in the last session that you all would take a delegation. Rohan Bab, एक minute. Let me ask, then you tell. You all promised that you all would take a delegation. Civil Aviation Ministry has clear cut told you all that he cannot interfere with airlines choosing which airport they go to as per DGCA norms. Now, in spite of that, you see, Dabolim Padha has an impact of the flight. Have you all conducted some impact? We need a clear-cut policy. It is going to turn ghost airport. It is 100%. Nowhere in the world. So if you are going to do be the first person in the world to both these airports at so close proximity to do, then what is the policy? Have you involved? ICAO Motaha, International Civil Aviation Organization, they said it is not feasible. The parent organization of aviation, they said it is not feasible. Bangalore तेंच जाले, जुहू बॉम्बे तेंच जाले, दिल्ली तेंच जाले. परत तो एकूच कितें सांगता खबर घोस्ट एअरपोर्ट हो तेणीच शब्द हाडला. देशांत कितले गोस्ट एअरपोर्ट आहे. You go to Palam, you go to Juhu, you look in Bangalore. So, it's a serious issue. हेजो परिणाम दक्षिण गोंयच्या लोकांचेर टुरिझमाचेर स्पीकर सर क्लियर करता तो परत कन्फ्युजन करता. हो घोस्ट एअरपोर्ट जावचो ना. फुडल्या 20 वर्सांनी सुद्धा हांव सांगता ताका जावचो ना. स्पीकर सर एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हांच्यानी आता इतले कोट्यांनी रुपयाचे इन्व्हेस्ट हल्ली हैदराबाद कितले कोटी मुळे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर तेचे स्पीकर सर हांव ताका कळपा खातीर सांगता गोवा टुरिस्टीक डेस्टिनेशन आमकां दोनूय एअरपोर्टाची गरज आसा. आणि ज्या पद्दतीन टुरिझम हांगासर वाडटा आनी लोक specific. I am very specific. Do you all have a vision?
what is the policy of the government? How will you, when your civil aviation minister, to agree that he wrote a letter to you that he has no control over airlines. So how will you control it if your civil aviation minister is saying that he cannot control? How will you control? स्पीकर सर कशें जाला तो स्वतः पायलट असल्या कारणान तो खूप विमानांनी भोंवता ताका खबर आहा पायलटा म्हणून दिस इज अ व्हेरी सिंपल थिंग. तू म्हाका सांग सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टरान सांगला कंट्रोल ना आमच्यान हें करूं तुम गेल्ले डेलिगेशन घेवन तेज नंतर मिस्टर सिंधिया wrote a letter to you saying there is no control. So what have you all done? Look into it. It can create a crisis. Accept it. Accept it that you will have to. इतके सांगू शकता Chief Minister, the first time I put प्रश्न घातलेलो तुका तू म्हाका कितें म्हणून आलें डोमेस्टिक हाय ते दाबोली दर्या इंटरनॅशनल हाय ते मोपा दर्या. It doesn't work like that. It is a business module. You will want to go from here to Atusea, Ingospa, Manila, Philippines. तू गोवा, बॉम्बे, दिल्ली, फिलिपिन वयतलो तू डायरेक्ट वयतलो. You whichever is less and whichever is shortest you will go. That is what the airline is going to follow. So please look into this. Several times we have said last time also. आणि एक ते मोपाचे ते सोर्यापड इकरा आसले ते तुझ्या अंडर येता. नो दिले पाहिले सर it is a bar and restaurant. हांव परत त्या कळपाक जाय it is not a wine store. It is a bar and restaurant. जो परमिशन कोण घेता भितर त्याच्या रेस्टॉरंटाक परमिशन घेतला पळय न्ही तांच्यानी घेतला. It is not a wine store. ना कितले स्टोर आहे सोर्याचे तू जे सांगल्या पळय न्ही थंयसर वाईन स्टोर जे आसा ते दोनूच आसात बाकीची सगळी बार बायल आणि ती आहे ते दोन वाईन स्टोर ते गोवन आसा स्पीकर ते गोवन ना आसा ते गोवन किती सांगता तो स्पीकर सर ड्युटी फ्री आता स्पीकर सर तेका हांव कळपाक जाय म्हणून परत एकदा सांगता दाबोली एअरपोर्ट खंयच्याच पद्दतीन बंद पडपाक ना. आता एअरपोर्ट खबरा लागे स्पीकर सर त्या खातीर हांव ताका सांगता एव्हिएशनाचेर उलयता आसतना बाकीचे सगळे इश्यूज आमी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हे दाबोलीचेर सुरवात केल्ले आसा आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणाचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर करता एक्सपान्शन करीत आसा त्या ती एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हांचें विजन क्लियर आसा की हो एअरपोर्ट जो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पुढे चालू उरपाक जाय त्या ती आमकां खात्री आसा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचेर आमकां विश्वास आसा त्या ती हो घोस्ट एअरपोर्ट जावचो फुडल्या 20 वर्सांनी जरी युरी मेळ्ळो आसत जाल्यार युरी गांव हेच सांगतलो कारण युरी कदाचित फुडल्या 20 वर्सांनी सुद्धा इंटरनॅशनल लँड जाता आसतना त्या एअरपोर्टाचेर लँड जावपाक तुका मेळटलें हेजो हांव इच्छा व्यक्त करता.